Praise God. Praise Hallelujah. God. Hallelujah. Hallelujah. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मंगळा बाप्पा यावर त्या वेळापासून आम्ही तुका अर्घां दिता परत आयच्या यावर त्या दिसा तू आमकां या माध्यमा मुखांतर सांगत हाडलाय तुझे उतार शिकोवंक यापासून आम्ही तुका अर्घां दिता कित्याक तुझे उतरांत आसा जिवीत तसं जीवित आमच्या जिवितांत आम्ही आपणायले म्हणून तू संवसाराक मनीस जावन आयलोय यापासून आम्ही तुका अर्घां दिता पवित्र आत्म्या तू आमचो कुमकदार मजतदार जावन आसाय तू आमकां सता शिकयताय आनी सता उगड्यापाय करताय यापासून अर्घां दिता आयच्या दिसा परत आम्ही तुझ्या उतरांत नियाळ करतना त्या उतरांत घातली सता आमकां आनीक गुंडाळ रितीन तुवें आमकां कळीत करचे पासून आनी ताचे उगडापण दिवचे पासून आमी तुका अर्घां दिता आनी सोंपेपणी समसोंक ती समसणी जाणवाय तुवें आमकां फोव करचे पासून अर्घां दिता अशें हेर एक उतार आमच्या जिवितांत तूं कितें शिकयताय ते आमी भावार्थ सत्मानून आमच्या जिवितांत कार्य रुपाक घालून तुज्या नांवाक महिमा दिवंक फोव केल्ल्या पासून अर्घां दिता शरी एकल्यांनी हे बरोवन आमचे जिवीत जीवन तुज्या नांवाक महिमा दिवन मागता हे मागणे करता तुझे पुत्र जेजू क्रिस्ता मरिफात आमेन Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. स्टार्ट करूया. प्रेज गॉड. आम्ही जायते पट्टी देवाचे उतार वाचता शिकता आमकां गोत्ता आमच्या जिवितांत कितेंय जायचे जाल्यार आमची मोनाची परिवर्तन जायनासतना या आमचे मोनाचे चिंताप बदली नासतना आमच्या जिवितांत आमी देवाची महिमा ती पळोवंक साध्य ना जायते पटी आमी हर एका क्षेत्रांत आत्मीक रितीनी कितलेय बरेपण आसल्यार आत्मीक बेसावांनी आशिर्वादांनी आमचे जर आसल्यार जर तर आमची मोनाची भलायकी या मोनाचे चिंताप आमी बदलिना तर या आमच्या चिंताप देवाच्या उतराक ताळ पडना तर आमच्या जिवितांत आमी जायते वंत जिवीत जिवंक शकना आमी त्या देखून आमी हे वाक्य आमी जायते पटी वाचला हे आमकां वाक्य सकट गोत्ता पूण ही दोन वाक्यां या दोन देवाच्या उतरांत कितें सत आसा ते आमी गुणायन समजल्यार आमच्या जायत्या समस्याक पर्याय मेळटात त्या देखून आमी देवाच्या उतरांत पळया मागीर ताच्या विशयांत आमकां देव ह्या उतरांत कितें आसा ते सत खंयच्या रितीन उगडापे करता त्या प्रमाणे आमी पळोवंक या प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया Praise God. हालेलुया Hallelujah. ओके आमी घालया रोमाकारांक बरयलो 12वो अध्याय पहिली आनी दुसरी ओळ प्रेज गॉड आसा Praise सिस्टर God. वासा सिस्टर हा तर भावानो देवान आमचे वयर दाखयलेले व्हड काकुळतीचो उगडास काडून हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता ताका मानता तसले एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकां तुमी देवाक समर्पण दी जाय ह्या संवसाराची साल तुमी आदार हे जावन तुमच्या एक वाक्य मिस जालें लास्ट वाक्य फस्टान हे जावन तुमचे आत्मीक बलिदान तुमकां तुमी देवाक समर्पण दिया हे जावन तुमचे
आत्मिक बलिदान. ओके, आम्ही नेक्स्ट वाक्य मागीर पळया. ओके, प्रेज गॉड. मग सगळं जालें सर. पण हे आम्ही जायते फाटी आम्ही वाचताव, हे वाक्य गुर्तुनाटले कोणी ना म्हणीत सडावत. पूण जर तर आम्ही हे एकच वाक्य काणून गेल्यार आमच्या जिवितांत आम्ही कितेंगी सुकोवन काण गेल्या बरी जाता. पण हांगा म्हणटा, तर भावानो, देवान आमचे वयर दाखयलेल्या ओड काकोळटीचो उगडास काढून हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता, ताका मानता तसले एक पवित्र आणि जीवे बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पून दिजय. हे जावं तुमचे आत्मिक बलिदान. पण थोड्या फाटी कितें जाता म्हळ्यार हे एकच वाक्य काणून जायतो आमचो क्रिस्तांव लोक तांकां देवा ते विशेष भक्त आसा. देवाच्या कामाक ते एका वेळार तयार असतात. आम्ही पळयला, तुम्ही पळयला जावन दवरो. पूण तांणी हांगा देवाच्या उतरा प्रमाणे काल म्हणटा बलिदान म्हणटाना आमकां कोत्ता, बलिदान म्हणटाना सॅक्रिफायस करतना आमकां कोत्ता पयलींच्या काळार काल म्हणे बली भेटेचे असले, म्हळ्यार एक सॅक्रिफायस म्हळ्यार जीव दिल्यार बलिदान जाताले. पूण तेय काल जाता म्हळ्यार आपणाचो जीव उगडयता ताका बलिदान, आनी ते हेरां बसत. पूण हांगा देव अशें येता, तेले बलिदान न्ही, जिवे बलिदान जाय. जिवे बलिदान म्हळ्यार ताका आमचीच कूड जाय. म्हळ्यार आमची कूड जायतो लोक या जायते भावार्थी म्हणयत, या जेजूक सत मानलेले म्हणयत, देवाच्या कामा खातीर ताच्या सेवे खातीर आपणाची कूड दितात. पूण तांची काय म्हणल्यार एका रितीन ते वावर करतात जाल्यार तांच्या जिवितान पळयल्यार जायते समस्ये, पिडा, कश्ट असतात. हे तुम्ही पळयला की अनुभव केला की हे म्हणे असे जायते जण वय असा. वय 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 तर एका टायपाचो लोक असो आसा, तांकां जैत उमेद आसा देवाच्या कामांत, हर एकांत ते मुखार आसात, पुरो आसात. पूण तांच्या वैयक्तीक जिवितान येताना कश्ट, समस्या, पिडा पूण तांणी असतात. आनी तेंच्या देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव देवाक बलिदान भेटोवन आसा, म्हणजे कूड. हांव देवाच्या सेवेक म्हणजे कूड हांव ओपोवन दिवन आसा. त्या मनोभावान जे येतात. अनेक वांगडा असो लोक आसा म्हणयत, ते देवाच्या सेवेंत तांकां आसा उमेद, देवा खातीर जीव दिवंक ते तयार असतात, हर एक करतात. पूण तांचे जिवितांत पळोवंक गेल्यार ह्या रितीन सांगत की तांच्या जिवितांत कश्ट, समस्या, पिडा आमकां पळोवंक मेळटा. अनेक रितीचो लोक आसा, खुद्द देवाक हांव जिवे बलिदान जावन भेटयता म्हणून, देवा तुवें इतले कश्ट केलाय, तुवें कश्ट केले देखून तूं म्हाका कश्ट दी, या म्हाका एक ती पिडा दी, हांव पिडे वरवीं तुका साक्ष जावन जियेता, या तुज्या काय म्हणटा त्या पिडा मुखांत हांव हेरांक सुबर्ता प्रगट करता. त्या रितीचो मनोभाव लोकी आसा. तुम्ही पळयला की तुम्ही आयकला जावं पुरो न्हय, जायते जण देवा म्हाका आयकला आपणाक कष्ट येतात. वय कष्ट येतात, या मागून घेतात पिडा. वय म्हणले जेजू तू इतले कष्ट काण गेलाय, तू इतले सोंसलाय न्हय, म्हाका एक वंडा जावन म्हाका एक पिडा दी, हांव तुजे पळय सोंसता. वय गे आयकला की याच्या विशयान आमच्या हितून पळोवंक गेल्यार आमकां जायते दाखले मेळटात पळोवंक गेल्यार. बट आमकां जर तर आमी खाली हे वाक्य एक मात्र काण गेल्यार, तर भावानो, देवान आमचे वयर दाखयलेलो ओड काकुटीचो उगडास कान हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता, ताका मानता तसले एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावं तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिजय. हे जावन तुमचे आत्मीक बलिदान म्हणटा, स्पिरिच्युअल. आत्मीक हांगा स्पिरिच्युअल, आत्मीक म्हळ्यार आमकां कोत्ता आमी आतां तेंचे एक करतना बलिदान आमी कोत्ता अब्रामानी बली भेटयली वय गे ताच्या पुताक. तशेंच देवानी ताच्या पुताक आमकां दान बलिदान करून दिलो. पूण जर तर आमी एक वाक्य काणून गेल्यार
आमच्या जिवितांत आमी जायते देवाचे जिवीत अनुभव करूंक शकना पूण हे आमकां काय म्हणटात तुका हे कोंकणीर ते करेक्ट कंटिन्युटी ना आतां दुसरे वाक्य वाचल्यार आमकां कळटा सेकंड वाचा सिस्टर संसाराची चाल तुम्ही आदार बदलाक तुमची मना नवी जावं तुमचे जिणेचो रुपांतर जावं तवळ तुम्ही देवाची कुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचे बरें देवाक मानता तसले आनी संपूर्ण तुम्ही समजून घेतल्यात. ओके हांगा दुसरे वळींत ह्या संसार डायरेक्ट आयला पण तुम्ही इंग्लिश बायबलार वाचल्यार ते कंटिन्युटी अँड म्हणून आयला एक शब्द तुम्ही KJV असल्यार पळया म्हळ्यार एक वाक्य नाही अँड केदाळ येता म्हळ्यार ते सांगता वैगी जोडन काय म्हणटात एका मुखल्याचे कंटिन्युएशन कंटिन्युएशन फाटल्याचे कंटिन्युएशन वय कंटिन्युएशन येता हांगा आमच्या कोंकणीर ते समा ना डायरेक्ट ह्या संसाराची साल आयला तुम्ही इंग्लिश बायबलार KJV वाचल्यार अँड म्हणला जर तर त्या देखून सांगलें बायबल वाचताना आमी जर एक वाक्य काडून आमी रावल्यार आमकां ताची काय म्हणटात त्या उतरांत असले सकत आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक जायना त्यातून बायबलांत मुखले पाटले आमी थोडे पळोवचे पडटा हांगा तातूंत अँड घालून वाचल्यार देव शेता वय तुजी कूड जाय ताच्या सेवेक जिवे बलिदान जावन तुवें दिवंक आसा पूण खंयच्या इराद्यान दिजे म्हणले या दुसरे वाक्य आमकां विवरण दिता जर तर या दुसऱ्या वाक्याची आमकां समजुणी ना जाल्यार आमचे जिवीत सोलून येता आमी जायते फाटी चिंता पळय इतलो बरो मनीस इतलो एक्टिव्ह आसा कितें जालें देवाचें काम करता देवान कित्याक ताका आपोवन व्हेलें आमी जाव काले घेता तो देवाचें काम करतलो ते देवाक जाय जालो त्या देखून देवान ताका विगे आपोवन व्हेलें वैगी सांगतात न्हू देवाक जो जाय जालो त्या देखून देवान ताका विगी आपोवन व्हेलो त्या सांगतात पूण हांगा देवाचे उतर काय म्हणटा अँड जाल्यार ह्या दुसऱ्या वाक्यांत ह्या ताका कुडसून ते कंटिन्युटी येता अँड म्हणटाना ह्या संसाराची साल तुमी आदारान कात म्हणटात देवाचे उतर तितलेच न्ही तुमकां बलिदान भेटयचे तुमी बट ताजे उपरांत तितले रावल्यार जायना तुमी काले करूंक आसा हे संसाराची साल आदारान येतात आमकां संसार करता केदाळे संसार दोळ्याक दिसच्या विशयात तोल येता संसाराच्या सांगूंक गेल्यार मस्त आसात आमी ती सांगूंक गेल्यार व्हडली एक लिस्ट करयत ते करनाका हे करनाका तशें करनाका हे खायनाका ते खायनाका मस्तो आसा पूण आमकां ते नाका आतां ह्या संसार साल तुमी आदार बदलाक तुमची काले जावन दी मोना नवी जावं म्हणटा जर तर आमची मोना नवी जायना जाल्यार आमी ते पयलेच वाक्य काडून रावल्यार आमच्या जिवितांत आमी जायते वगडयता केदाळा आमची मोना नवी जातात म्हणजे जेजू क्रिस्तान आमचे पासून कितें केला ताच्या विशयांत आमची मोनांत आमी नियाळ करता जाल्यार ह्या संसारांत आमी एक बरें जिवीत जिवंक जाता नाजाल्यार सैतान आमकां काले करता म्हळ्यार त्या रितीचे मनोभाव घालून आमचे जिवीत ह्या संसारांत वेगळी काबार करूंक तो पळयता त्यातून देवाचे उतर काले म्हणटा ह्या संसाराची साल तुमी आदारायनाकात बदलाक तुमची मोना नवी जावं पण हांगा घाला मग पण आय बिसीक यू देयरफॉर ब्रदर्स प्रेज गॉड तो आसा न्हू ब्रदर अँड वय अँड आसा सेकंड वर्स वय सेकंड आसा कंटिन्युटी आसा जाल्यार वाचा वय वय and be not conformed to this world अँड वय सांगता ताची कंटिन्युटी ते कळलें गे त्या देखून बदलाक तुमची मोना नवी जावं तुमचे जिणेचे रुपांतर जावं तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडून पावतल्यात आनी खंयचे बरें आनी देवाक मानता तसले आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात म्हणजे जर तर म्हजी मोन नवें जावना तर म्हज्या जिवितांत हांव जायते उगडोवन काडून घेता कित्याक गोत्ता आमकां गोत्ता आमच्या आत्म्यांत एक देवान बेसांवां आशिर्वाद वचून दवरल्यात पूण ताचो अर्थ न्ही आत्म्यांत तुजी भलायकी आसल्यारी आत्म्यांत तुजी समृद्धी आसल्यारी एक बरेपण तुज्या आत्म्यांत आसल्यारी तूं समस्या या पिडा येनासतना पिडा येना म्हणून सांगूंक जायना
तेन्ना म्हणसर तुझे मन बदला ना ते भितर आसूनी हांव मरूंक शकता म्हणजे ते कितले भितर कितें देवान घाला तरी म्हज्या जिवितांत म्हजे मनाची चिंता या मनाची भलायकी बरी ना जाल्यार ते म्हज्या जिवितांत हांवें ते अनुभव करूंक जायना ते भितर आसल्यारय म्हणजे कांयच उपकाराक पडना त्या देखून इम्पॉर्टंट काय म्हणटा देवाच्या उतरा प्रमाणे जीवे बलिदान जावन या आत्मिक बलिदान जावन तुमकांच तुम्ही देवाक समर्पण दिजे पळय इम्पॉर्टंट आम्ही आमची कूड देवाक जाय जीवे बलिदान तसं काम करूंक वावर करूंक रीक जाय ताच्या सांगातास आम्ही संसाराची साल आदारी नसताना आमची मोना आम्ही नवी करूंक आसा केन्ना म्हणसर आमची मोना नवी जायनात आम्ही आदल्याच रितीन आसाव देवाडे मागता पुरा करता पण म्हजी मोनाची भलायकी मोनाची चिंता हांव बदली ना जाल्यार हांव म्हज्या जिवितांत जायते वगडावन घेता केदाळा म्हज्या मोनाची चिंता हांव बदलाता तेन्ना म्हज्या जिवितांत हांवें देवाची महिमा पळोवंक जाता आमी उडास धरया आमचे एक बॅटल आमच्या मनांत आत्म्यांत ना आत्म्यांत देवा सारकी आमी जाल्या आमचो आमी देव आत्मा एक जाला आत्म्यांत सैतानाक कसलो सुद्धा अधिकार ना आताची म्हणून आम्ही देवाच्या उतराप्रमाणे परिवर्तन करचे मनाची चिंता आम्ही देवांचे उतार या देवान आमकां कितें बसयला कितें आमकां करून दवरला त्या प्रमाणे म्हणजे चिंता हांवें बदलूनचे जर तर म्हणजे चिंता म्हणजे मन बदली ना जाल्यार म्हज्या जिवितांत देवाचे जिवीत खंडीत जावन अनुभव करूंक जायना केदाळा मनाचे चिंता बदलिता मना नवी करता या नव्या नव जल्माता म्हणजे मन आदले चिंताप सोडटा नवे चिंताप घालता देवाच्या उतरा प्रमाणे तेन्ना म्हणजे जिणेचे रूपांतर जाता म्हणजे जिवीत बदलाता थवळ तुम्ही देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून पावतल्या देवाची खुशी कितें या संसारांत हांवें कश्ट करान मराजेगी या पिडेन मराजेगी ना देवाचे ना देवाची खुशी घालाय तू या संसारात भलायकेन जावन आसा जे समृद्धी जावन आसा जे तू जायते म्हणून तू जिवी जियेजे बरे जिवी जियेजे म्हणून देवाची खुशी त्या देखून जर तर म्हणजे मनाची चिंता बदलाना जाल्यार मग हांव देवाची खुशी समजून काडूंक जायना हांव खाले म्हज्या मनांत खाले गेला त्या प्रमाणेच आलोचन करता म्हळ्यार सैतानान अटॅक करचे आमच्या मनान आमकां गोत्ता सेकंड घालचे नाका सेकंड कोरिंथियन 4:4 बरयला ह्या संसाराच्या अधिपतीन खाले गेल्यात आमच्या अविश्वासी मना कोटी गेल्यात आमचे झुजाचे मनान त्या इम्पॉर्टंट गरजेचे म्हणजे चिंता हांवें बदलूनचे जर तर म्हणजे चिंता बदली ना जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हणजे ते हांवें ती देवाच्या उतरांतली सकत या देवाच्या उतरांतली महिमा पळोवंक साध्य ना कित्याक सैतानान अटॅक करचे खेदाळाय आमच्या मनाक आमी जर चिंतूंक बरो सैतान कशें जाता खंयच्या रुपार येना ताणें घालचे चिंतना चिंतनान आमचे तो मन बदलयता त्या चिंतना वरवीं आतां खंयचें आमी काम करीचे जाल्यार आमच्या मनाक आमी चिंता पाडयचे चिंता कोणाक वचून सोरोंक जायना चिंता नासतना येवजण घालनासतना वचून कांय खंयचें काम करूंक जायना त्या देखून आमची चिंता सारके असल्यार आमचे देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी देवाची महिमा पळोवंक जाता जर म्हणजे चिंता देवाच्या उतरा प्रकार ना जाल्यार हांव म्हणजे समस्याक पडटा एक्झाम्पल आमकां वता ताच्या गायनी गुरू जाला म्हणल्यार चिंता देवाच्या उतरा प्रमाणे असल्यार तेसांव नियाळ करनासल्यार तेसांव उसार नासल्यार ताची महिमा म्हज्या जिवितांत पळयता हांव पिडेस्त म्हाका आनी कांय जायना आनी कांय करूंक जायना म्हणल्यार चिंता काडून बसल्यार तें सांगून आसल्यार म्हज्या जिवितांत त्या प्रमाणे रिजल्ट पळोवंक मेळटा त्या देखून सैतान दबाव घालता आमच्या मनात त्या देखून देवाच्या उतरा प्रमाणे आमकां आत्मीक बलिदान जावन आमी आमकां समर्पण दिजे त्या सांगता या संसाराची साल आमी आदार नजो आमची मोना आमी नवी करीजे तेन्ना म्हणसर आमची मोनाची चिंता नवे जायना तेन्ना म्हणसर आमच्या जिवितांत देवाची महिमा पळोवंक जायना प्रेज गॉड हालेलुया 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 तेतून पळय आमी मुखार जुदासाच्या जिवितांत खाले पळया जो 13वा अध्याय काडया
मागीर आमी फाटी येवया 13वांनी पयलो आनी दुसरी वळ काले म्हणटा पळया. वर्ग आधी जेजू हो हा. संसाराकडून पापासरशी वेची आपली वेळ घडी लागी पावली म्हणून जाण आसलो. संसारांत असलेल्या आपल्यांचो ताणें मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. दुसरी तांचे संजेचे जेवण चलतालें. जेजूक विश्वासघातान पराधीन करी जाय म्हण सैतानान सिमोन इस्करियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदोळस घट्ट केल्लें. काले म्हणटा तांचे सांजेचे जेवण चलताले नाका दुसरे बरोबर सिस्टर. जेजूक विश्वासघातान पराधीन करी जाय म्हूण सैतानान सिमोन इस्करियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदोळस घट्ट केल्ले. पळया मन ताणें पयलेच सैतानान काले गेला चिंता घालून ताचें मन कॅप्चर केला. त्या देखून सैतानान अटॅक करचे आमचें मन. आमकां कोत्ता ताचे उपरांत कितें जालें काले बरोबर जालें म्हणून. मन सैतान अटॅक करता. त्या देखून अनरिन्यूड माइंड सैतानाक आसरो दिता आमचे. जर तर म्हजें मन बदलना जाल्यार ते सैतान वस्ती करता. जर तर रिन्यूड माइंड या बॉर्न अगेन माइंड नवे माइंड या आत्म्याचे मन जाल्यार ते देव वस्ती करता. त्या देखून आमचे चिंताप या मन आमी बदलोवचे व्हेरी इम्पॉर्टंट. कशें जुदासान येदोळस ताच्या मनांत येदोळस घट्ट केल्ले त्या प्रमाणे घट्ट केल्ल्यांत ताचे फलितांश आमी पळयता मुखार. 27 काले म्हणटा पळया 27. तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. तो वळ काले म्हणटा तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे सैतान कित्याक पयले खंय केले अटॅक ताणें सैतानान ताच्या मनांत वय ते मनांत केल्ल्या वरी काले गेले ताणेंच ताका बागी तेकून दिलो. समजलें. त्या देखून मन एक सैतानाक काम करूंक एक काले म्हणटात अवकाश करून दिता. आमकां कोत्ता सैतान कशें म्हळ्यार तो नाना तराचे ट्रिक्स उपयोग करता. आमकां कळना. आमकां कोत्ता इवन आमी येदानांत पळयल्यार तो खुद्दू येवना लढाई करूंक आदामा लागीं. तो कशें येता सरपा रुपार येता. कळ्ळें. तो खुद्दू येवना म्हळ्यार आमी चिंता आमचे झूज सैताना विरोध म्हणून. आमचे झूज एक्चुअली सैताना विरोध न्हय. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चिंता आमी सैताना विरोध झुजता म्हणून. सैतान काले म्हणटात सैतान आमी पाडो आमी झुजाचे म्हणून. एक्चुअली सैताना विरोध झुजय न्हय. देवाच्या उतरा प्रमाणे देवान सैतानाक काले केला म्हणटा केला नाश केला. समजलें की सोलवयला न्हय पाडाव केला म्हणटा देवाच्या उतरा प्रमाणे. जाल्यार आमी पळय इब्रू 2:14 काले म्हणटा पळय एब्रेवकारांक बरयलो 2रो अध्याय 14वी वळ. आमी सदावत म्हणटा जेजून सैतानाक सोलवयलो म्हणून. सोलविलो मात न्हय काले केला पळय. प्रेज गॉड. आनी आतां भुरगीं रक्ता मांसाच्या सैमाची जावन आसता. जेजूय ह्या मनशा सैमाचो वांटेली जालो. हाचे वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मरणान ताणें पाडाव केलो. पाडाव केलो इंग्लिश डिस्ट्रॉय. समजलें. पाडाव म्हणजे डिस्ट्रॉय नाश केला. ऑलरेडी नाश करून जाला. काले सोलवयलो मात्र न्हय नाश करून जाल्या उपरांत ताका आमचे वयर अधिकार ना. समजलें. सैतानाक एक्चुअली कांय अधिकार ना. अधिकार आतां हांवें दिवचो म्हज्या चिंतपा वरवीं. हांव तो काले देवाच्या उतरा विरोध चिंता जाल्यार ताका म्हजे जिवितांत काम करूंक जाता. कित्याक म्हळ्यार आमच्या चिंतपाक इतली सकत आसा पावर आसा. आमकां कोत्ता हर एक चिंता नासतना खंयचेय करूंक जायना. आमकां खंयचेय काम करी जाल्यार खंय वचचे जाल्यार चिंता जाय. तेन्ना ही कूड काले करता त्या प्रमाणेच काम करूंक येता. त्या देखून
आम्ही जर तर म्हणजे चिंता बदलू ना जाल्यार देवाच्या उतरा हांव पोसता. आम्ही जायते आसात देवाच्या उतरा आम्ही थोड्या फाटी आम्ही काल बरे घरा गेल्ल्या तांच्या घरात हे आसा म्हणटाले. ते जाल्यार आमी देवाचे उतर दिले, तांची चिंता बदलेले, त्या समस्या जावन त्या भिरांती जावन भायर येवंक जाले. नाजाल्यार खाल जर तर म्हणजे चिंता बदली ना जाल्यार ताका म्हणजे हांव काय म्हणटात नव्यान जल्मला जाल्यार देवान कितेंय केल्यार म्हजी चिंता बदलना म्हणजे आत्म्यान हांव नव्या जल्माला जावंक पुरो. जर तर म्हजी चिंता हांवें नवें जावना जाल्यार म्हज्या जिवितांत ते भिरांतीचेत या शिरापाचेत या समस्येतच जिवीत हांव जियेता ह्या संवसारान. त्या देखून आमचे मनाचे चिंता या मनाची भलायकी आम्ही सांभाळची व्हेरी इम्पॉर्टंट. आम्ही जायते फाटी आम्ही कुडीच्या विशयांत मात्र आम्ही जागृत घेता, पूण आम्ही मनाच्या विशयांत चड जागृत घेना. संसार जाल्यार मनाच्या विशयांत उलयता पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह त्या प्रमाणे उलोवण्या प्रमाणे चिंता आमचे सारखे आसा जे. पूण आम्ही प्रत्येक जावन आत्मीक रितीन आम्ही मनाच्या विशयांत चड आम्ही जतन घेना. आम्ही खाली आत्म्या विशयांत आनी कुडीची भलायकी विशयांत मात उलयता. पूण हरी एकाक ते मूळ तेंचेय जायते जाल्यार आमकां वता आत्म्या जावन कुडीक थंय वळाचे जाल्यार आमची मनाची भलायकी इम्पॉर्टंट, मनाची परिवर्तन इम्पॉर्टंट, मनाची चिंता बदलूनची इम्पॉर्टंट. तेन्ना मात्र आमच्या आत्म्यान जातली सतत मनांत जावन आमच्या कुडींत आमी अनुभव करूंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया, Praise God. हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून आमी चिंचे नाका, देवान ताका नाश केला पूण अधिकार दिल्लो आमी. त्या देखून ताचे झुजू स्पिरिच्युअल म्हणटात, एक्चुअली स्पिरिच्युअल वॉरफेअर म्हणटात. स्पिरिच्युअल वॉरफेअर म्हणलो आमी शब्द जायते फाटी आयकला, आत्मीक झुजू. एक्चुअली आमचे झुजू आत्मीक वय स्पिरिच्युअल, बट ते झुजू आमी कोणा विरोध झुजचे ते आमी पळय. आमी जायते फाटी चिंता आमी सैताना विरोध झुजता, सैतानाक विरोध झुजता. पूण हांगा देवाचे उतर घाले म्हणटा देवान जिजोन ताका पाडाव खण जाला, नाश जाला आनी आमी ताचे कडेन घाले दवरचे पाडाव केल्या लागीं. आता सोलवयल्या लागीं तो परत येवंक साध्य आसा वय. आता सोलवयला मनीस परत ट्राय करता वय. वो सोलवना, वो नाश जाला, कंप्लीट नाश केला. इवन जेजू मरणासून नाश करून तिसऱ्या जिवन जालो. आता मरणाचेर ताचेर अधिकार ना, कंप्लीट ताणे नाश केला. ते नाश केल्या व्यक्तीक आता हांव अधिकार दिवन आसा परत परत म्हज्या चिंतपा मरिपात हांव काल पळयता, काल आयकता, काल उलयता, त्या मरिपात हांव ताका दार उक्ते करून दिता. त्या देखून आमी काल शिकले आमी रिलेशनशीप म्हणटा. रिलेशनशीप म्हळ्यार देवाच्या हजरपणा प्रेझन्सार आमी वेळ कसूंक जाय. त्या जाल्यार आमचो कितलो वेळ आमी देवाच्या प्रेझन्सार आसता, देवाचे उतर उलयता, शिकोवन आयकता, बसत उलयता, हेरांक शिकयता, तेन्ना काय करता आमी ताच्या हजरपणा ताच्या रिलेशन आसतना आमचे मन भलायकी उरयत आसता. आमकां ही कुडी त्या प्रमाणेच काम करून घेता. जर तर आमी संसाराच्या रिलेशनशिपार असल्यार, संसारान वेळ कसिल्यार आमचे कूड काय जाता त्या प्रमाणे ते काम करूंक येता. कित्याक आमी कितें बरता, काल पळयता, काल आयकता, काल उलयता, त्या प्रमाणेच आमकां रिजल्ट ह्या कुडी वयर पळोवंक मेळटा. जर तर एक भलायकी ना जाल्यार, जर तर तो देवाच्या उतरांत वेळ कसिल्यार, देवाचे उतर ताणें परत सांगल्यार ताच्या गायनी गुण जाला, जेजू तुझ्या गायनी गुण नियाळ ते मौन ताणें परिवर्तन केल्यार, मनांत नियाळ नासल्यार आनी उसार नासल्यार ताचे ते बरेपण पळोवंक मेळटा. जर तर ताच्या बदलाक नेगेटिव्ह या संवसारान कितें रिपोर्ट दिला त्या विशयांत उलोवन आसल्यार, नकारात्मक रितीन उलोवन आसल्यार, रिपोर्ट काल तेच पाती येयल्यार, तेच चिंतून आसल्यार ताच्या जिवितांत ताचे रिजल्ट मेळटा. त्या देखून इम्पॉर्टंट आमचे चिंतापू नवे जावचे, चिंतापू बदलोवचे आनी चिंतपांत आमी नवी जायची. आता जर तर म्हणजे चिंता बदली ना जाल्यार म्हज्या जिवितांत देवान कितें दिला ती भलायकी जावं दी, समृद्धी जावं दी, कितेंय जावं दी, म्हज्या जिवितांत ते बळोवंक या अनुभव करूंक जायना. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एक्चुअली हे काय म्हणटात वॉरफेअर, स्पिरिच्युअल वॉरफेअर विशयांत आमी पळया इफिशियन्स 6:12 जालां पळय 6:12.
Ephesians के brother 6 वय एफेशियन हं? 6 एफेशियन एफेशियन 6 नागे ना एफेशियन नाही 6:12 पत्र ओके एफेशियन असा घ्या 6 एफेस करा हा आमचे काय जुजू म्हणता? हा वास वास शिकतात आमचे जुजू फक्त मनुष्याविरोध नाही, हा अंतराळावर असलेल्या अधिकाऱ्या आणि अधिपती विरोध, अंधकारी संसाराच्या राजत्व आणि प्रभुत्वाविरोध. हा आम्ही जायते पटे काय म्हणतात स्पिरिच्युअल वॉरफेअर म्हणतात जुजू म्हणतो हांगा बरें आमचे जुजू फकत मनुष्य विरोध नाही अंतराळावर असलेल्या अधिकारी आणि अधिपती विरोध आणि अंधकारी संसाराच्या राजवत आणि प्रभुत्व विरोध ऍक्च्युली आमचे जुजचे नाही आम्ही ऍक्च्युली आमचे झूज खंयच्या वयर आसा म्हणल्यार आमी चिंता आमी सैताना विरोध अंतकारी समता वय झुजूंक आसा बट हे झुजू ऍक्च्युली आमी सैताना विरोध झुजचे न्ही उडास दवरया सैताना विरोध झुजचे न्ही आमी झुजचे खंयच्या म्हळ्यार आमी समा पळोवंक गेल्यार इले 11वी ओल्ड गर्ल सिस्टर 11वी 11 6:11 हा 16:11 काय म्हणटा देवसार तुमकां हाडता त्या कुतंत्र्या विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारकें देव दिता तें कवच तुमी नेसत जाय. हा ऍक्च्युली आमचे जो देवूसार तुमकां हाडटा ते कुतंत्र विरोध कुतंत्र तो कळ्ळें ट्रिक्स त्या देखून हांवें ऑर्डर म्हणलें जैतान झुजचे न्ही आतां झुजचे जाल्यार आज हांव तो सांगता आसलो तुका आतां अधिकार जाल्यार आमी झुजया म्हणून समजलें तुका अधिकार जाल्यार हांव झुजून आतां खाण घेता झूज म्हळ्यार ऍक्च्युली कालें झूज म्हळ्यार दोग राय झुजचे कळ्ळें एका उद्देशा खातीर कोण जिखता ताका झूज म्हणटा दोग व्यक्ती झुजचे हे झूज आमच्या आतां सैताना विरोध न्ही आमच्या आतां झूज कालें देवूसार तुमकां हाडटा कुतंत्र विरोध त्या देखून ताणें झुजताना कालें गेलें सैतानान तो फिजिकल येवन ना आतां सर्पाक यूज केले ताणें कळ्ळें ताच्या मुखांत एक चिंताक घालून ओके तशें आतां आमी सैताना विरोध झुजचे न्ही आतां आमचे झुजू देवूसार तुमकां हाडटा ते कुतंत्र म्हळ्यार कोत्ता हांगा ट्रिक्स ने डिसेप्शन Right. जावन या काळे Right. फोटो हाचे विरोध आमचे झुज ते कितें आसचे कालचे ताणें आमच्या मनान समजलें गे आमचे मेन बॅटल फील्ड माइंड मन आमचे झूज मनान त्या देखून आमी मनाची मलायके विशयान चड आमी चिंतिना देखून मना वरवीं जायते जाण डिप्रेशन गेल्यात आतां झूज आसान कित्याक ते सुसायड कारण केले ताणें सैतानान घट केल्ल्या वरवीं तो सैतानाक अधिकार दिल्ल्या वरवीं ताच्या मनांत गेले तुवें जेजूक इन्कार केलें आनी तुका बॉक्सान येना तूं वाचून कांय फायदो ना वचून जीव घालता तो ताणें घालचें चिंताप अवकाश कोणें करचे हांवें त्या देखून आमची चिंताप आमी बदलून चिंतपडे त्या देखून आमी सांगले अरे बलिदान तुमकांच भेटोवन दिया म्हणटा आमी घाल म्हणजे कूड देवा पासून भेटोवन दिचे खंयच्या बऱ्या कामाक अशें देव तूं मेल्यार अशें ना तुवें कांय जिवांत आसून बरें काम केल्यार देवाक ती महिमा जाता देव तूं ओळून मरून समस्यार आसून ते देवाक नाका त्याची खुशी कितें तुझ्या संवसारांत भलायकी जावन आसाचे समृद्धी जावन आसाचे हेरांक आशिर्वाद जायचे तूं संवसार उजवाड तुम्ही पृथ्वीचे मीठ तुम्ही जैत वेलेली तुमचे भितर आत्म्या परस बलिश्ट जावन आसा तरी एक रितीन आमच्या पासून तो दुर्बळ जालो कित्याक आमकां ग्रेस करचे कसो सिरापांतले आमकां सोडयले ताणें त्या पासून आमी बरे जिवी जिवचे पासून न्ही ह्या संवसारांत कश्टाचे समस्या आमचे क्रिस्तांव जिवीत म्हणटा आमी चिंता आमी दुबलिकांत जियेल्यार या पिडा येवन गेल्यार ते आमची कूड दंडून केल्यार आमी देवाक मानवता ना त्या म्हणटा ह्या संवसाराची साल तुमी आदार नाकात बघा तुमची मन नवी जावं तेन्ना तुमच्या जिविताचे रुपांतर जाता आणि त्या वेळा देवाची खुशी आणि देवा कितें मानता ते कळटा मनाचे परिवर्तन जायनासतना कोणें काले सांगला तेच तुमी फातेल्यार आमच्या जिवितांत आमी जायते वगडयता त्या देखून आमच्या जिवितांत मनाची भलायकी व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट
तुमकां पळय आमकां वता मन कितले हे म्हळ्यार ते गडयेन बदलाता ताका रावंक जायना हांगा असले मौन आता अमेरिका वचून बरो लंडन वचून बरो खंय कोणता तर एकच वाट आमी निरंतर आमची चिंता आपूण देवाच्या उतरांत आसची देवाच्या उतरां विशीं नियाळ करचे देवाच्या उतरांत थंय ते परत जिजून आमचे घेतात ते नियाळ करचे तेन्ना मात आमच्या मनाक आमी इल्ले कंट्रोल करूंक जाता जर तर देवाचे उतर ना आमी काले चिंता काले पळयता काले आयकता त्या प्रमाणे चिंतून आसल्यार मागीर निमाणे रिजल्ट त्या प्रमाणेच आमच्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेळटा प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. त्या देखून आमचे एकच आतां काम मनाचे आत्म्या विशयान आमी चिंता जेन्ना आमकां आत्म्या विशयान वता आमचो आत्मो देवाचो एक जाता हे दाडा पळय 1 Corinthians 6:17 काय म्हणटा 1 Corinthians 6:17 वाच कोण एक पडटा तो ताचे संगी एक आत्मा जाता हा कोण सोम्याक एक व्हरता तो ताच्या संग एक आत्मा आता देवास आनी म्हजो आत्मा एक जाला ते एक जावन सील जाल्ल्या वरवीं कोणाय की ताचे वयर अधिकार ना सैतानाकय अधिकार ना कोणाय की कांय करूंक जायना आतां आत्म्या विशयान कांय प्रॉब्लेम ना आत्म्यात पूर आसा भलायकी आसा समृद्धी आसा पूर आसा जसो अर्थ तितले आसल्यारय देवाचे सकत म्हजे भितर आसल्यारय जर तर म्हजे मनाची चिंता बदली ना हांव खाली देवाक म्हजे जिवे बलिदान कूड भेटयता म्हणून गेल्यार हांव पुरो उडयता समजलें की तुमकां हय. ही पिडा हांव देवा बसून सोंसता समजलें की हे समस्या कस हांव देवा बसून सोंसता जाल्यार म्हजे भितर आसा देवाचो आत्मा आसा हांव एक जाला देवाची भलायकी म्हजे भितर आसा पूण म्हज्या जिवितांत ती पळोवंक जायना कित्याक म्हजे मनाची चिंता हांवें बदलूना मन घडये भितर चेंज जाता एग्जाम्पल पळय तुमकां आतां एक बूक लागला म्हणजे द्या बूक लागतना काले आसा काले म्हणी खावया वय न्ही आतां तुमच्या मुखार बिर्याणी हाडून दवरल्या म्हणजे द्या जोर बूक लागल्या तुमकां काले काले करता मन पयलें जेवया म्हणून बघता जेवया जाता वय गे आतां त्याच घडये जेवताना पळय मन कशें चेंज जाता पळय काले गे तुमकां वायट खबर आयली बॅड खबर आयली तुमच्या वाड्यार कोट मसालो मोगो असो जाला जाल्यार काल जाता तुमची बूक येता काय ना हा मागीर काय येना म्हळ्यार बूक फिजिकल वय गे पोटाची वय गे फिजिकल रितीन वय गे बूक फिजिकल हय. कुडी पूण हे चिंता मन स्पिरिच्युअल वय गे समजलें तुमकां स्पिरिच्युअल आतां मन कशें ते डायवर्ट जालें चेंज जालें की ना बूक आसली पयलें मनांत वय म्हाका जायचे खायचे आतां घट्ट खायचे पूण अशें आसली पूण ही पाड गोबार एक नेगेटीव न्यूज आयकून खाल जालें म्हणजे बूक गेलें म्हणजे मन खंय डायवर्ट जालें या सांगती तेका मन गडयेन बदलता समजलें की कशें म्हणजे बूक किसो मागीर नजर ना म्हणजे चिंता थंय ह्या विशयान चिंतून गेलें नेगेटीव त्या देखून आमी सांगचे पिड्या विशयी तशें सांगचे जर तर म्हणजे चिंता हांव देवाच्या उतरां ना ताचे जायने गुण जाला म्हणल्यार सत काडून सोडून अनेक रिपोर्ट आयलो अशें ताचेर फोकस केल्यार काय जालें म्हणजे मन ते डायवर्ट जालें मन डायवर्ट जाल्यार काय जाता म्हणजे मनांत खालें नियम करता तेच म्हणजे कुडींत आमी पळोवंक मेळटा त्या देखून मनाची चिंता व्हेरी इम्पॉर्टंट चिंता घडयेन बदलता त्या देखून आमी परत परत काय करिले देवाचे उतर तोंडार उसारीचे म्हणजे चिंता हांवें उतरा प्रमाणे आलोचन बदलीचे ते काम म्हणजे आलोचना बदलूं नाका मन हांवें देवाच्या उतरा प्रमाणे हे सत हे भावार्थान हांवें ते स्विकार करीचे त्या देखून मन घडयेन बदलता त्या देखून हांव खंयचे घट्ट काडून रावता ताचे वयर आसा म्हणजे रिजल्ट तर भावार्थ ह्या आत्मा म्हजो कितें सांगता ते घट काडून रावता जाल्यार मन म्हणजे कुडींत ते हांवें पळोवंक मेळटा जर तर संसार या म्हणजे पांच इंद्रिया हे कितें सांगता ते घट्ट काडून गेल्यार ताचे रिजल्ट म्हज्या जिवितांत मेळटा त्या देखून मनाची भलायकी व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट गो रोमाकारांक बरयलो 8वो अध्याय 5 आनी 6 काले म्हणटा पळय 5-6 रक्तामासाचे काल जाऊन जी येतात ती रक्तामासाचे अपेक्षेप्रमाणे जी येतात आत्म्याचे काल जी येतात ती आत्म्याच्या अपेक्षेप्रमाणे जी येतात 6 रक्तामासाचे अपेक्षेचं फळ
हा रक्तमांसापेक्षेचं फळ मरण, आत्म्याचे पेक्षेचं फळ जीवित आणि शांती. ओके. एक्चुअली हांगा रक्तम आसला पूण इंग्लीश बायबल वाचल्यार कार्नल माइंडेड डेथ माइंडेड आणि स्पिरिच्युअल माइंडेड पीस अँड लाईफ अँड पीस. कळले? कार्नल माइंड म्हणजे ಗೊತ್ತಾ आमच्या मनाचे चिंता पो या काय म्हणतात पंचेंद्रिय प्रमाणे असल्यार या देवाच्या उतर विरोध असल्यार या दोळ्याक दिसचे संगतेचे असल्यार ताचे फळ काले मरण. पूण आत्म्याचे अपेक्षेचो स्पिरिच्युअल माइंड म्हणतात, स्पिरिच्युअल माइंडेड म्हळ्यार म्हजी चिंता पो देवाचे उतर प्रकार असल्यार म्हाका काय म्हणटा जिवीत मेळटा. जिवीत म्हळ्यार काय लाईफ म्हणटा वय जिवीत आणि शांती म्हणटा देवाचे उतर. जिवीत म्हळ्यार जॉय लाईफ जॉय म्हणतात म्हळ्यार गॉड काइंड ऑफ लाईफ. जिवीत म्हळ्यार शांती म्हळ्यार काय म्हणतात शांतीक पीस. Peace. कोण ऐकले ताका Peace. पीस वय Peace. ग्रीकांत इराण म्हणतात की ग्रीक पीस म्हळ्यार तसो अर्थ पीस म्हळ्यार एक्चुअली ब्रिंगिंग देम टुगेदर सांगात हाडचे पीस म्हळ्यार. एक्झाम्पल आता आमकां गोत्ता एक पेपर तुम्ही पीस 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 करा कळले गे पुरा पीस पीस जाता वय गे ते सांगात हाडून जॉईन करचे ताका म्हणटात पीस. समजले गे पीस म्हळ्यार आता हांगा बरयला म्हळ्यार जिवीत आणि शांती केदाळा मेळटा म्हळ्यार आता एक्चुअली भलायकी ना भलायकी केदाळा फाटी येता तुझे ते पहिले काले हेजे जिवीत हेजे. समजले गे जोयो म्हळ्यार जोय लाईफ हेजे देवाचे जिवीत तुझे भितर हेजे आणि हांगा दिला फॉर प्लस Carnally minded. कार्नल माइंड समज गे कार्नल माइंड आहे पूण हांगा तो अर्थ ना. हांगा काय दिला रक्तमास अपेक्ष फळ रक्तमास दिला वय गे कार्नल माइंड आणि स्पिरिच्युअल माइंडेड मध्ये दिला माइंड. कळले गे माइंड त्या मोन इम्पॉर्टंट. कळले गे रक्तमास. आता रक्तमासाचे या कार्नल माइंड असल्यार म्हणजे जिविताना पुरो उडयता. केवळ म्हणजे माइंड स्पिरिच्युअल माइंडेड जाता देवाच्या उतरा प्रमाणे. आता एक्झाम्पल म्हाका भलायकी ना भलायकी म्हणजे भितर असा जॉय लाईफ पूण म्हजे जिवितांत ते केदाळ येता म्हजे मनाचे चिंता बदलिल्यार मात्र म्हजे जिवितांत ते अनुभव करता. कितें म्हज्या जिवितांत काल म्हणटात दुस्पटून गेला विंगड जाला ते एक जाताना म्हज्या जिवितांत शांती मेळटा. म्हज्या जिवितांत शांती पीस अनुभव करूंक जाता. या फुटके जाल्ले परत एक जाल्ले पळोवंक जाता. भलायकी गेल्ली परत फाटी हांवें पळोवंक जाता. त्याच एका एकच कारण म्हजी चिंता हांव कितल्या मापान बदलिता तितल्या मापान हांव देवाची महिमा म्हज्या जिवितांत पळयता. हांव 10% चेंज केला 10% मात म्हज्या जिवितांत 20 जाल्यार 20 90 90 50 जाल्यार 50 तशें 100% गेल्यार 100% भलायकी म्हज्या जिवितांत पळयता. त्या लागून म्हज्या मनाचे चिंता पळोवन हांवें ते बदलून तसचे देवाचे उतर परत परत ऐकून त्या विशयान नियाळ करून ताका देवाचे उतर सांगता धर्मशास्त्र पुस्तक सदांच तुझ्या पोटाचेर दवर दीस आनी रात ताचे ध्यान कर आणि 17 फाळ तेन्ना तुझे सर कामांनी सुपडटा आनी जैत म्हणटा जोशुआ 1:8. त्या देखून म्हजी चिंता बदलेचे जाल्यार हांव निरंतर हांव खंयच्या सांगात वेळ कसिता कंदून पळटा. हांवें सांगलें हांव कितें पळयता काल आयकता काल उलयता ती पुरो दारा त्या प्रमाणे म्हजे ही चिंता येता. हांव काल पळयता त्या प्रमाणे म्हजी चिंता म्हजे ते येवंक सुरू जाता. हांव काल आयकता त्या प्रमाणे म्हजी चिंता बदलता. हांव काल उलयता त्या प्रमाणे म्हजी चिंता कार्य रुपाक येवंक जाता. कित्याक चिंता आनी आमकां जाता चिंतना आनी काल येतात भावना येतात. भावना काल करतात आमकां ते काल म्हणटात एक्शनाक घालूंक हे करता निर्धार करता. मागीर आमी निमाणे आमचो तो स्वभाव कॅरेक्टर बदलता. त्या देखून म्हजी चिंता व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हजी चिंता कशी आसा कार्नल माइंडेड की स्पिरिच्युअल माइंडेड. त्या देखून चिंतपाचेर आमी कंट्रोल करी एकच आमच्या तोंडार आमी देवाचे उतर कितले उलयता तेन्ना मात्र त्या चिंतपाक आमी आतोटीर या कंट्रोल करूंक जाता या आमच्या चिंता बदलूंक जाता. ते आमी देवाच्या उतराची समजुनी जोडून केदाळ आमी भावार्थान सत्मान उसारता तेन्ना आमच्या जिवितांत पवित्रात्म्याचे सत्तेन ते बरेपण आमच्या जिवितांत पळोवंक जाता. प्रेज गॉड.
हालेलुया Praise God. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. त्या ठिकाणी पिलिपिकारांक बरयल्या 4थो अध्याय 8वी ओळ घाला म्हणटा पळया पिलिपी 4:8 शेवटी भावा भयणीनो जे कितें सत आनी जे कितें मर्यादेचें निर्मळ नितीचें मोगापात्र आनी बरें मानापात्र तशेंच उत्तम म्हणून लेखचें आनी होगळीक फावो जाल्लें तसल्यांचेर तुमचें गमान व्हरा. तुमचे गमान वरा खाला म्हणटा शेकी भावा भयणीनो जे कितें सत म्हळ्यार कोता आमकां देवाचे उतार सत आनी जे कितें मर्यादेचे निर्मळ नितीचे मोगापात्र आनी बरे मानपात्र तशें उत्तम म्हण लेखचे आनी होगळीक फावो जाल्ले तसल्यांच्या तुमचे गमान वरा देखून आमचे चिंता पळय थंय आसा जे म्हळ्यार येल्या संगतीन आसा जे कितें सत आसा कितें मर्यादेचे आसा कितें निर्मळ आसा कितें नितीचे आसा कितें मोगापात्र आसा आनी कितें बरें आनी मनापात्र आनी तशें उत्तम म्हणजे लेखचे आनी होगळीक फावो जाल्यार तशें तुमचे गमान वरा म्हणटा जर तर म्हणजे गमान संसार रितीन आसल्यार संसार रितीन तर म्हाका रिजल्ट मेळटा कित्याक हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हजी चिंता पळय देवाच्या संगतीचेर आसता या देवान म्हजे पासून कितें केला ताच्या विशयात आसता जाल्यार हांव खाले जाता आतां देवान म्हाका भलायकी दिला हांव भलायके विशयात म्हजी चिंता पडल्यार भलायकी जोडून करता म्हाका समृद्धी जाय अभिवृद्धी जाय देवान म्हाका आशिर्वादांनी भरला बेसावांनी भरला ग्रेस्त केला त्या विशयात म्हजी चिंता बसल्यार त्या वाटेन हांव म्हज्या जिवितांत फळ पळोवंक जाता म्हाका शिरापाचे समस्या सांगला कोणी आयकला जर तर हांव चिंता देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हाका देवान शिरापांतले सोडयला बेसावांनी भरला म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत त्या संगती त्या एरियांत हांव बरेपण पळोवंक शकता तरी एक आमचे चिंतपाक लागून आसा हांव खंयचे रितीचे चिंता काडून बसला देवाच्या उतरा प्रमाणे गी ह्या संवसाराचे त्या देखून आमी पयले वाक्य आमी वाचले 12:1 कारण म्हणटा तुमकांच तुमी आत्मीक बलिदान जावन जिवे बलिदान तुमकां भेटोवन दिया पूण एंड मुखार कंटिन्यू आसा ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात बदलाक तुमची मनां नवी जावं तेन्ना तुमच्या जिविताचे रुपांतर जाता जिणेचे आनी तेन्ना देवा कितें मागता ते होगळीक कितें फाव कितें ताका मानता ते आमच्या जिवितांत पळोवंक या सोदून काडूंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 कोलोसे 3:1-2 काडा एक कोटी निमाणे प्रेज गॉड कोलोसे 3:1-2 क्रिस्ता सांगाता जर तुम्ही जिवंत जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुम्ही अत्रेगा थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा संवसारी वस्तूंक गमान दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोल दिया म्हणटा संवसारी वस्तूक सर क्रिस्त सांगाता जर तुम्ही जिवंत जाल्यात तर आमी जर तर नव्या जल्माला आमी फाती येता जाल्यार आमचो बाप देव सर्गींचो सर्वदेदार बाप म्हणून आमी वळखता तर आमी देवाची भुरगीं म्हणून फाती येता जाल्यार तर आमी खंयची वस्तू आसते आत्रेगिजे सर्गींच्यो वस्तू तुमी आत्रेगा म्हणटा देवाच्या उतार थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्या बसून आसा संवसारी वस्तू गमान दिनासतना सर्गींच्या वस्तूक चड मोल दिया सर्गार पिडा आसाली सर्गार शिराप आसाली सर्गार कश्ट आसाली प्रॉब्लेम आसाली ना तर आमच्या गामान काही दिवंक म्हणटा देवाच्या संवसारी वस्तू कामान दिनासतना सर्गींच्या वस्तूक चड मोल दिया म्हणटा आमचे मन काय आसा जे सर्गी वस्तू जी जण कितें केला त्या संगतीचेर आसा जे तशें सर्गार पिडा ना समस्या ना दुबलीकाय ना कश्ट ना पुरा बरेपण आसता त्या विशयात आमी चड मोन दिजे सर्गींच्या वस्तूक चड मोन दिया म्हणटा देवाचे उतार त्या देखून चड संवसारी वस्तूक आमी चड गमान दिल्यार आमी खंयचे पळयता खाली आयकता त्या प्रमाणे आमची चिंता जाल्यार आमी त्या रितीचे फळ आमच्या जिवितांत पळोवंक मेळटा कित्याक म्हणजे चिंता देवाच्या उतरा प्रमाणे देवान कितें बसयला ताच्या कृपे खाल ताच्या वयर आसा जाल्यार ते जिवीत म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून आमच्या मनाची भलायकी चड गरजेची जावन आसा प्रेज गॉड कोणाक कांय मनी सांगूंक आसा ऍड करूंक आसा कांय मनी तुमकां उगडापण घडला सांगीत प्रेज गॉड
आनीक एक 8 मिनटां आसात. प्रेज गॉड. काय म्हणे इल्ले शिकल्या गे आमी काय म्हणे. वय प्रेज गॉड. खंडीत बरें बरो नियाळ दिला ब्रदरान. देव ना पवित्र आत्म्यान दिलो. पवित्र आत्म्यान दिला. ते म्हाका अशें पिडा गूण करूंक वेचे न्ही, बगार हांव भलायकेवन म्हणून चिंतचें गरजेचें. हा. पिडा गूण चिंता. करूं वचना, तूं भलायकेवन म्हूण चिंत. पिड्याचो विशय इथं ना ते. करेक्ट अशें मोन बदली. करेक्ट. आमा. नाल्यार आमी गायनी गुण केला म्हणून देखून 1000 फावटी पिडा आयल्यार व्हडना, गायनी गुण केला म्हणजे कुळया न्ही ती सांगता. वय तशें वय न्ही, पिडा गुण चिंता करूं बद. वचना. बघा तूं सदांच भलायकेवंत म्हणून फातये आनी तेंच पळयताय तूं वय वय करेक्ट. हर एक क्षेत्रांत. ग्रेस्काय विशयांत तशेंच, आशिर्वादा वय विशयांत, शिरापा विशयांत. शिराप सुटोवंक वचनाका, तुका शिरापांतले काडला म्हणलें मानून घे. वय ताका एंट्री ना ती परमनंटली. करेक्ट. म्हाका तशें भगता. वय गी ते करेक्ट. वय आता तेंत बरयलां न्ही संवसारी वस्तू गामा दिनासतना सर्गींच्या वस्तू चड मोन दिया म्हणटा. वय सर्गींची सर्गीच्या म्हळ्यार खंयची? सर्गार जेजू म्हणजे पासून कितें केला वय करपा. भलायकी दिल्या, ग्रेस काय दिल्या, आशिर्वादांनी भरला, शिरापांले सोडयला, काळोखाच्या राजांना उजवाडा पावयला, जिवंत उठयला, पत्काच्या बक्षाने मेळला, नित्यवंतपण दिला. ताजेरच कॉन्सन्ट्रेशन कर. हा ते तेरा त्या बिगडणं रिपेरी करून वचनाका. ऑलरेडी हा. परमनंटली रिपेयर्ड अँड प्रिपेयर्ड फॉर द किंगडम ऑफ गॉड. वय वय न्ही रिपेरी करूंक विशय ना. ना तुझ्या चिंता बदलेल्या झाल्या. जर तर म्हणजे चिंता चिंता प्रिपेर कर एकच फावटी. हा चिंता ते कंटिन्यू टू काय म्हणतात प्रोसेस नाही चिंतपाचे. रिपेअर म्हळ्यार ते ताका परतून ते कंटिन्यू करते रावचे ते. वय वय उतरांत त्यात नाही रिलेशनशिप म्हणजे रिलेशनशिप या एकवट अन्योन्यते एकवटान इंटिमेट रिलेशनशिप म्हणजे त्याच्यात जर प्रेझन्स असताना कुठे तर महिनाभर इतकं करून आम्हाला कळणार ते. आम्ही त्याच्या प्रेझन्सवर बाहेर येयल्यार आमची चिंता बी बदलता वैगे. ते इवन वैयक्तिक पुताची तसेच झाले नाही. बापायचे आजारपणात काही उणे पण नसले. त्याचे थिंकिंग त्याला संसारडे गेले समस्या प्रॉब्लेम पडलो होतो. एक्झॅक्टली परत आयलो परत रिस्टोरेशन झाले. शांती पीस किती शांती म्हणला ते परत बिघडलो परत एक झालो शांती आयली ते पीस. वय पीस त्या रीती प्रेज गॉड. ते बरें आसा. ते कुतांत्र जागृत रावचे दुस्मानाची. हा त्याचे ट्रिक्स कुतंत्र मात्र ताका हांवें चान्स म्हणजे ताका देवाचे उतर सांगता ना 240 पाडाव केला. पाडाव म्हळ्यार डिस्ट्रॉय नाश झाला. एक्झॅक्टली. परत ताका चान्स दिवचे कशें म्हणजे चिंतपा वरवीं. हांवें नेगेटिव्ह चिंतून नेगेटिव्ह म्हळ्यार देवाचे उतर विरोध चिंतून. वय आता तो कारण म्हणयेत. हा ताकाच सैतान पळयलेला काय ना मोबायल काडून सेल्फी पळयला जाल्यार कोण म्हण कळटा. कोण घेवन कितलो सोबिता. मोबायल काडून पळया सेल्फी कितलो सोबीत दिसता. सैतान नाश केला पाडाव केला. पूण आता सैतान ट्रिक्स काडून येता पुरा डिसेप्शन. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आणि कोणा काय आसा की ब्रदर सिस्टर. ना ब्रदर समा आसा पुरा. वय तांचो म्हळ्यार आनी एक 2 पीटर. सांगा ब्रदर. वय आमी पातकाक मरोन पवित्रपणा जिवच्या खातीर जेजू क्रिस्तान कुर्सायल्या आपल्या कुडींत म्हजी पथकां वबयली. ताच्या गाया वरवीं हांव बरो जाला. आमी कालेंदरचे सडावत ताच्या गायांनी हांव बरो जाला. पूण आमचे बेज खंय आसा आमी पळयना. हांवें पातकाक मरोन व्हडली थिंग्साक म्हळ्यार संवसाराच्या चिंतपाक संवसाराच्या संगतीक संवसाराच्या बोलोवण्याक हांव केदोळा पाठ करता त्या दोळा हांव पथकाक मरता.
हांव केदाळा पथकाक मरता तेदाळा म्हजें मन चेंज जाता आनी हांव ती भलायकी आपणायता. वय थंय परतून तेंत बेस दिल्या. कंटिन्युअस प्रोसेस. वय वय, तांणी वय. दिला न्ही ब्रदर सेकंडार ह्या संवसाराची साल तुम्ही आदारी नाकात. वय, वय. वय, रोमस वय. आमी ते जायते पटी आमी स्क्रिप्चर यूज करता व्हेरी फेमस स्क्रिप्चर ते पूण तांचो न्ही की वय, जायते कथा आसा ते दोन आमी करेक्ट समजल्यार ताचो अर्थ वय. मस्त बरेपण आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक जाता. प्रेज गॉड. वय. त्या खातीर हांगा बलिदान म्हणलें तेंच दिता. वय वय पवित्र आनी sacrifice. जिवें बलिदान. हा आमकांच आमी चेंज करून कान घेता वय तेंच आमचें जिवें आनी पवित्र बलिदान. वय ते आमकां गोत्ता आ- न्ही ब्रदर आमी तंदूर चिकन म्हणटा पळय त्या रितीन अनेक वय, रितीन वय, वय. समजलें जाल्यार आमचे ते आसा करेक्ट. पुरा सेल्फ स्वार्थ वय, मरोंक तातूंनी वय. त्या मात जिवें बलिदान पेटोवंक जाता त्या जाल्यार मात आमी संवसार साल आदारिना आमची मनां नवी जातात. म्हळ्यार वय, मना पयलें हे हँड आयल्या पुरो आमकां मनां नवें करचें इम्पॉर्टंट समजलें वय. आनी ते प्रोसेस कंटिन्यू आसचे केदाळा प्रोसेसाक आमी आतां म्हणना हांव एनॉयंटेड हांव तशें हांव अशें देवाच्या उतरांत आयलां म्हणून हांव रावल्यार ना तो जायना. तो 24/7 तो काम करता. वय वय ఎంతో वय, वय, वय. కాలం ఉంటుంది బ్రదర్ तुमचे एक्सपिरियन्स लेका ना 30 years अवधी 40 years वय, पडूंक वय, वय. करेक्ट. पडूंक एक सेकंड बरो त्या देखून आमी निरंतर देवाच्या निरंतर. एकवटांत पवित्रत्वाच्या त्या आदारांत आसचें इम्पॉर्टंट वय. Praise आमच्या God. सक्सेस वय आनी कोणायकी सांगूंक आसा की ऍड करूंक आसा की टेस्टमनी आसा की कोणायकी सांगेत. नाजाल्यार आमी निमाणे प्रार्थना करना वय, प्रेज वय. गॉड. ओके कोणी आसात गे प्रेज गॉड. ओके बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मंगळा बाप्पा या वर्त्या वेळा पासून आमी तुका अर्घ दिता आयच्या दिसा पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन जायती सतां आमकां तुवें उगडापे केल्ल्या पासून आमी तुका अर्घ दिता. पळय आमी आमकांच जिवे बलिदान जावन आत्मीक बलिदान जावन तुका भेटयचे म्हूण तूं आशेताय. सांगतास ह्या संवसाराची साल आदारी नासतना आमची मनां नवी करण तुझ्या उतरा प्रमाणे आमचे आलोचन बदलून जियेतना तुका कितें मानता कितें सड बरें ते आमी समजूंक शकता म्हणल्यार सत आयच्या दिसा तुज्या उतरा मरीफात तुवें आमकां कळीत केल्ल्या पासून आमी तुका अर्घ दिता. तशें आमच्या कुडीची मात्र न्हय आमच्या मनाची भलायके विशयान सड आनी सड समजून काडूंक तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासून अर्घ दिता. तशें मनाची भलायकी देवाच्या उतरा प्रमाणे बदलून ते उतार सत स्वीकार करून तुझ्या नावाक महिमा दिवंक आनी कितें शिकयता ते हेरांकी शिकोवंक फोव केल्ल्या पासून अर्घ दिता. तशें हर एकल्यांनी तुवें बसयल्लें बरो नमतोंचें जिवीत अनुभव करून हर एकली तुझ्या नावाक महिमा दिवन मागता. हे मागणें करता तुझ्या पुत्रा येशू क्रिस्ता मरीफात आमेन. Amen. 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 Praise God. Praise God. Thank you, brother. Thank you. Thank you, सगळ्यांकी. Right. Praise God. येजाकानो. थँक्स Thank you, brothers and sisters. ब्रदर सिस्टर सकडी कोण पुरा जॉइन जाल्या सगळ्यांकी तांकां थँक्यू. वर्ग. येस पूर्व शुक्रार आमची फादर फाल्यां फाल्यां तुमी कान घेया. फाल्यां फादर रोनाल्ड. नाही येजाक बाब. ओके ओके ओके. Praise God. Praise God.